मोगालिस्टानो हांव तो फादर नेल्सन लोबो गोंयकार गुरू आणि तुम्ही हे म्हजे व्हिडिओ चॅनल पळयतात. तुमच्या मुखार दोता इंटरनेटार गाजलेल्यो खांड्यो आनी खबरो. आयची मुखेल खांडी म्हणटा ती पाप साहेब फ्रांसिसाची भलायकी. जायतो लोक हजारांनी मिलियन्सांनी लोक सगळ्या संवसाराक ताच्या पासत मागता बरो जाल्यार पुरो म्हूण. पण त्याच बरोबर दुसरो लोक चिंता जोरी तर तो ह्या संवसाराक अंतरलो जाल्यार दुसरो पाप साहेब कसो कोण जातलो आनी तो ते पाप साहेबाचे इलेक्शन कशें जाता. म्हणटच ह्या व्हिडिओन तुमकां इल्लीशी शिकवण दिता जाय म्हणजे तुमकां खबर ना. 1975 वर्सा पाप साहेब पॉल द सिक्स्थ ताणें एक डॉक्युमेंट बरयलेलो आसा. त्या डॉक्युमेंटान ताणें सगळे फावंडे स्टेप्स दिलेले आसा एक नवो पाप साहेब विंचून काडूंक कशे भाशेन करूंक जाय पळय ते. म्हणटच ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया द इलेक्शन ऑफ द न्यू पोप. तर मोगालिस्टानो तुमच्या मुखार दोता ह्या व्हिडिओन 10 वस्तू जेन्ना एक नवो पाप साहेब विंचून काडटात इलेक्शन जाता तेन्ना ह्यो 10 वस्तू जाता. पयले सुवातेर जेन्ना एक पाप साहेब आदलो पाप साहेब मेलो म्हणटोच व्हॅटिकनान हेल्थ डिपार्टमेंट पळय आसा ताचो वडील ताचो हेड ताका चॅम्बरलेन म्हणटात व्हॅटिकन चॅम्बरलेन नाजाल्यार इटालियन भाशेन कामेर्लेंगो. तो पाप साहेबाच्या बेडी कडेन वचोन ताचे नांव व्हडल्यान उच्चारता 3 पावटी आनी जबाब ना म्हणटोच दोतोराक कन्सल्ट केले उपरांत मागीर तो डिक्लेअर करता पाप साहेब मेलो म्हूण. ही जावन आसा पयली वस्त. दुसरी वस्त म्हणटा ती जेन्ना पाप साहेब हो संवसार सोडून वेता तेन्ना ताका धव्या आंगास्त्रांनी घालून धवी वायट ड्रेस घालून ताका ताच्या प्रायवेट कॉपेलान वतात. ताची कूड प्रायवेट कॉपेलान वतात आनी हातून फुडारीपण कोण दाखयता तोच व्हॅटिकन चॅम्बरलेन कामेर्लेंगो. ताच्या बरोबर कॉपेलान व्हॅटिकनाचे ऑफिशियल्स असता आनी पाप साहेबाची क्लोज फॅमिली मेंबर्स तांकांच अलाउड आसा ह्या प्रायवेट चॅपलान. आनी त्या प्रायवेट चॅपलान कॉपेलान पावले म्हणटोच मागीर ताका याज्ञीकपणाची न्हेसवण दिता याज्ञीकपणाचे वेसमेंट घालून. आनी वेसमेंट घातल्या उपरांत पाप साहेब वयल्यान एक कोटी घालता ताका पाल्यूम म्हणटात. ती पाप साहेबाची कोटी ती कोट घालून थिंगासोर मागीर ल्हानशें त्या प्रायवेट कॉपेलान मागणें करतात. तिसरी वस्त म्हणटा ती हे प्रायवेट कॉपेलान तांची पाप साहेबाची कूड दवरले उपरांत ल्हानशें मागणें केले उपरांत तिसरो पावंडो चड म्हत्वाचो म्हणटा तो हो चॅम्बरलेन हो कामेर्लेंगो म्हणटा तो हो कार्डिनल डॉक्युमेंट प्रिपेअर करता पाप साहेब मेलो म्हूण. आनी हो डॉक्युमेंट प्रिपेअर केले उपरांत तातून डॉक्टराचो रिपोर्टूय फिक्स करता. आनी त्याच बरोबर पाप साहेबाचे प्रायवेट डॉक्युमेंट्स असता प्रायवेट पेपरां असता ती सील करता. ताचे उपरांत पाप साहेबाचो प्रायवेट रूम पळय आसा ताका लॉक मारता थाले मारता. आनी पाप साहेबाची जी मुदी पळय आसा द रिंग ऑफ द पोप इट्स कॉल्ड द फिशरमॅन्स रिंग. ते हेमर तुतयो घेवन हातोडी घेवन ते फोडटात म्हणजे ताचे आतां राजवटी काबार हिज रूल इज ओवर. आनी हे सगळें करून कितें पाप साहेबाचे प्रायवेट पळय कितें आसा ते सगळे ते लॉक करतात. आनी पाप साहेब मेलो म्हणटोच न्यू पाप साहेब विंचून काडूंक 15-20 दीस लागता. ह्या दिसांनी द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ते ओवरटेक करतात म्हणजे ते मागीर अख्ख्या कॅथोलिक पवित्र सभेची राजवटकी ते आपल्या हातान घेतात ह्या 15-20 दिसांक. चौथी वस्त म्हणटा ती गेल्या वर्सा 2024 पाप साहेब फ्रांसिसान आपले मरण कशे भाशेन जावंक जाय आपली मरणाची रीत कशे भाशेन करूंक जाय ती ताणें स्पश्ट सांगून दवरलेली आसा. आतां फ्रांसिसा पयले सगळे पाप साहेब मेले उपरांत तांची कूड तांचो काशाव एक वयर स्टँडार घालून सगळे येताले ताका विजीट करूंक. भोव करून कार्डिनल बिशप्स आनी व्हडले मनीस आनी व्हडले VIPs पॉलिटिशियन्स ते पयले येताले आनी भेट दिताले लास्ट रिस्पेक्ट दिताले आनी वयताले. पूण आतां पाप साहेबान फ्रांसिसान तांकां सांगलां व्हॅटिकनाक सांगलां तो मोत्तोच म्हणटोच हे सगळे वयर व्हडलो शो नाका डायरेक्ट आपल्या काशावन घालून सेंट पिटर्स बाजिलिका थिंगासो दवरल्या पुरो सगळ्यांनी येवन आपल्याक भेट दिल्या पुरो. ही ताची माडण्या ताचो विश. 5वी वस्त म्हणटा ती पाप साहेब मेले उपरांत 100 दिसांनी कितें ताचो इंतेर जाता. पूण आख्ख्या रोमाक सगळ्या फिरगोजांनी सगळ्या पॅरिशींनी सुमार 9 दीस दुखीचे दीस
आमी 9 दीस नोवेना करतात ते भाशेन थिंगासोर पाप साहेब मेलो म्हणटोच नोवेन दियाल म्हणजे 9 days ऑफ मॉर्निंग अशें जाता. सगळे पॅरिशनी लोक ताच्या ओतम्या पासत मागता. आता आदी पाप साहेब जेन्ना मेले म्हणटोच तांकां 3 काशांनी पुत्ताले. One was the coffin of cypress, made of cypress. Second one was of zinc, and third one was of elm. हे 3 काशां वाचताले आनी तातूंत पाप साहेबाक घालताले. आता पाप साहेब फ्रांसिसान सांगला एकूच काशां लाकडाचो करा म्हणून, ऑफकोर्स डन लायनिंग विथ झिंक. म्हणून हे भाशेन पाप साहेबाचे मरण जाता. सोबी बोस तुमच्या मुखार दवरता. पाप साहेबाचे मरण जावच्या आदी, फ्युनरल जावच्या आदी आदले दिसा आदले राती ताचो काशां बंद करतात, क्लोज करतात. पूण बंद करच्या आदी ताच्या तोंडार एक धवो रुमाल घालतात आनी बंद करतात. आनी धवो रुमाल घाल्ल्या उपरांत ताच्या काशांनी थोडे कॉइन्स घालतात. जेन्ना पाप साहेब आपली राजवटकी चलयतालो, सम कॉइन्स वर मिंटेड, ताचो फोटो घालून डेट घालून ते थोडे कॉइन्स खूंय ताच्या काशान घालतात. आनी काशान घातल्या उपरांत एक इटालियन उतर आसा रोगितो म्हणून. रोगितोर म्हणजे एक डीड कसो. पण पाप साहेबान पळय जी वर्सां राजवटकी चलयल्या ते सगळे थिंगासर बरयतात आनी काशां बंद करच्या पयले ते सगळे वाचतात. इट इज लायक अ युलॉजी. सगळे ताणें ताचे अचिवमेंट्स ताणें कितें केलां ते सगळे वाचतात आनी मागीर त्या काशान घालून तो काशां ते बंद करतात. जाणा तुमी हे सगळे आमचे आदले पाप साहेब खुंयसर पुरल्या पळय ते. आनी आमच्या पाप साहेब फ्रांसीस जरी तो मरो जाल्यार ताका खुंयसर पुत्तलो तो, इल्लीशी माहिती तुमकां दिता. आदी सगळे पाप साहेब दे वर बॅरिड इन द ग्रोटोज ऑफ सेंट पिटर्स बाजिलिका. पूण पाप साहेब फ्रांसिसान सांगला ताका तो जागो नाका म्हूण सेपरेट जागो जाय इन हिज फेवरेट चर्च सांता मारिया माजोरे बाजिलिका और बाजिलिका ऑफ सेंट मेरी मेजर. ह्या इगोर्जेक ताका जायतो मोग आसा. तो जायते पावटी थिंगासर वचोन आंकवार मारीच्या इमाजी लागीं जायते पावटी मागणे करतालो. म्हणून जरी तर आमचो पाप साहेब मरो जाल्यार ताका थंयसर सांता मारिया माजोरे ह्या बाजिलिकान ताका पुत्तलो. 8वी वस्त जावन आसा 8वो मुड्डो. जेन्ना एक पाप साहेब मोरता आनी दुसरो नवो पाप साहेब विंचून काडटा म्हणल्यार थोडे दीस वेता. मिनिमम म्हणटा ते उणेशे 15 दीस आनी मॅक्झिमम म्हणटा ते 20 दीस. 20 दीस जाले म्हणटच तांणी इलेक्शन करूंक जाय. ताका कॉन्क्लेव म्हणटात. कॉन्क्लेव म्हणजे संवसारान आसलेले सगळे कार्डिनल जांकां इलेक्ट करपाचो पावर आसा बिलो द एज ऑफ 80. जरी तर 80 वर्सां क्रॉस जाली तांच्यानी इलेक्ट करूंक जायना. सो बिलो द एज ऑफ 80 तांणी सगळ्यांनी इटली वॅटिकनान वचोन ह्या कॉन्क्लेवीन पार्ट घेवंक जाय, भाग घेवंक जाय आनी वोट करूंक जाय. म्हणून तांकां 20 दीस दिता टायम आपली अरेंजमेंट करूंक आनी वॅटिकनान येवंक. 20 दीस. हे 20 दीस म्हणटा ते लॅटीन भाशेन सेडे वकांते म्हणजे द सीट इज वेकंट. पाप साहेब ना न्हू, आतां बॉस म्हणटा तो कोण ही आमची पवित्र सभा चलयतलो. म्हणटच दीस आर द वेकंट पिरियड, वेकंट टायम सुमार 20 दीस. ह्या टायमार द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स they take over and they rule the church, but they don't take any major decision. मेन म्हणटा ते डिसिजन्स ते घेनात. बारीक बारीक वस्तू मेंटेनन्स कितें करूंक जाय डेली 15-20 दीस ते कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स करतात. 9वी वस्त म्हणटा ती जेन्ना एक पाप साहेब मेलो म्हणटोच आनी हांवें तुमकां सांगलां 15-20 दिसांनी हे सगळे कार्डिनलांनी इटलीक वचोन वॅटिकनान वचोन इलेक्शन करूंक जाय, भाग घेवंक जाय. म्हणजे हे सगळे कार्डिनल वॅटिकनान पावले म्हणटोच ते काजा सांता मार्था ह्या बिल्डिंगान ते रावतात. हे बिल्डिंग आदल्या पाप साहेबान पोप जॉन पॉल II ताणें बांदलेलें सगळे कार्डिनलांक थिंगा धरून इलेक्शन करून. म्हणून थिंगासर वॅटिकनान एक वन ऑफ द बेस्ट ब्युटिफुल चॅपल इन द वर्ल्ड म्हणटा ते सिस्टायन चॅपल. थिंगासर हे इलेक्शन पाप साहेबाचें जाता. म्हणटोच हे सगळे थिंगासर गेले म्हणटोच ती कॉन्क्लेव म्हणटात. पूण एक पाट कार्डिनल ह्या बिल्डिंगेन भितर सरले, ह्या कॉन्क्लेवीन भितर सरले. मागीर तांच्यांनी परतून भायर वचोंक जायना, दुसऱ्यांक भितर हाडूंक जायना, फोन यूज करूंक जायना, चिटी बिटी कांय बरोवंक जायना. टोटल सिक्रेसी टील द इलेक्शन इज ओवर. आतां 2013 जेन्ना आमचो आदलो पाप साहेब पोप बेनेडिक्ट XVI रिजायन जालो आनी दुसरें इलेक्शन जालें, ताचें इलेक्शन रोखडेंच जालें, एकाच दिसान जालें. पूण थोड्या पावटी इलेक्शन एका दिसांनी जायना. दिसाक 4 पावटी ते इलेक्शन राउंड्स घेतात.
जायना जाल्यार मागीर दुसरे दिसा दवरतात. थोड्या पावटी एका दिसान जाता, थोड्या पावटी एका सुमानान जाता, थोड्या पावटी एका म्हयन्यान जाता, डिपेंड्स. म्हणटोच एक कॉन्क्लेव एक रितीर कसो सगळे कार्डिनल भितर सरोन आपलो वेळ मागण्यान साधतात, दुसऱ्या लागीं माहिती घेतात, डिस्कशन करतात आणि सगळे थाऱ्यार पडल्या उपरांत ते मागीर वोट करता. आता वोट करता आसतना ईव्हीएम मशीन यूज करता ओ पेपर यूज करता? नो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ओनली पेपर बॅलट्स, हायली सिक्रेटिव्ह पेपर बॅलट्स. मग पेपरात थिंगासर बरोवन ते मागीर त्या वाजान घालतात. निमाणो पॉइंट 10वो मुद्दो म्हणटा तो, जरी तर एक पाप साहेब इलेक्शन जिखतलो जाल्यार ताका 2/3 मेजॉरिटी पडोंक जाय. 2/3 मेजॉरिटी पडोना जाल्यार इलेक्शन जायना. आणि इलेक्शन जायना जाल्यार मागीर द डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ओ लिडर सगळे बॅलेट पेपर एकठांय करता, तातूंत इल्लेशे केमिकल घालता. कित्याक जाणा तुमी, ते पेपरां बॅलेटां लासयल्या उपरांत ते व्हॅटिकन स्क्वेअर थिंगा उबो राशी जाल्यार दिश्टी पडटा. त्या चिमनींतल्यान धुंवर भायर सरता. तो काळो धुंवर जावंक ब्लॅक कलर जावंक ते इल्ले केमिकल घालून ती बॅलेटां लासतात. पण वयर सावन खावो धुंवर भायर सरत जाल्यार इट इज अ सायन इलेक्शन जावंक ना. मागीर सेकंड राउंड इलेक्शन ते करतात. ह्या भाशेन इलेक्शन केल्या उपरांत आनी समज तूं एका पाप साहेबाक 2/3 मेजॉरिटी मेवली म्हणजे तो इलेक्शन जिखलो. इलेक्शन जिखलो जाल्यार मागीर हो डीन सगळी बॅलेट पेपरां खाली करता, परतून आनी इल्लेशे केमिकल घालतात, दुसरें केमिकल, आनी ताका उजो पेटयता. आनी मागीर त्या चिमनींतल्यान धवो धुंवर भायर सरता, व्हायट स्मोक भितर भायर सरलो म्हणटोच इलेक्शन जालें, आमकां नवो पाप साहेब मेवलो. आतां नवो पाप साहेब वेंचून काडले उपरांत हो डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स तो वेता आनी ताका विचारता, नवो पाप साहेब वेंचून जिखला पळय तो इलेक्शन जिखला पळय तो, ताका विचारता, आर यू रेडी टू बी द नेक्स्ट पोप म्हणून. हे भाशेन आसा तूं रेडी पाप साहेब जावंक? आनी तो वय म्हणलो म्हणटोच दुसरें क्वेश्चन, जाल्यार तूं खंयचें नांव घेवंक सोदता? सगळे पाप साहेब इलेक्शन जाल्या उपरांत एक नवें नांव घेता. आदल्या पाप साहेबांनी बेनेडिक्ट XVI घेतले, मागीर गेल्या पाप साहेबान ताचे पयलो पोप जॉन पॉल II नांव घेतले, आनी ह्या पाप साहेबान फ्रांसीस म्हणून नांव घेतलेले. म्हणून नवो पाप साहेब मेवलो म्हणटोच दे टेक अ न्यू नेम आनी थिंगासोर त्या सोबे माजार कार्डिनलांक सांगता. आनी हे जाले उपरांत मागीर ह्या नव्या पाप साहेबाक साकिस्तीन व्हरोन ताका धवे फूल ड्रेस घालता आनी मागीर सेंट पिटर्स बाजिलिका तुमी पळयलां थिंगा जोनेला कडेन त्या विंडोचेर थिंगा वता आनी अनाउन्स करता लॅटीन भाशेन, हाबेमुस पापम. हाबेमुस पापम म्हणजे वी हॅव द पोप. तर प्रितीच्यानो सजमता तुमकां हो व्हिडिओ फायद्याक पडला म्हूण आतां तुमकां कळोन येता कशे भाशेन पाप साहेबाचें इलेक्शन जाता, कशे भाशेन आमकां नवो पाप साहेब सुरू जाता. हो व्हिडिओ आखेर करचे आदी आनी पाडुगडास करता आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक, ताच्या पासत मागाक ताका बरी भलायकी देवान फावो केल्या प्रमाण. आनीक व्हिडिओ भायर सरता कार्डिनल्स, एक कार्डिनल्स म्हणटा ते कितें आनी तांचो वावर कितें आनी कोणाच्यान पाप साहेब जावंक जाता. तुमी जाणात साद्या मनशान पाप साहेब जावंक जाता ओ फकत पाद्रीनी बिस्पानी कार्डिनलांनी पाप साहेब जावंक जाता? दुसऱ्या व्हिडिओन आमी पळोवया. देव बरें कर. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयकार गुरू.